मोगाळ भावा भयणीनो, बावतिजमा दिसा तावन आमकां सगल्यांक आमी सगलीं जेजूची पाटलावदारां जाल्या. जेजूक आमी गोवायकी दिवंक गरजेचीं आसा. जेजूची पाटलावदारां म्हणटोच पयले सुवातेर आमी ताका अणभवूंक जाय. आनी अणभवले म्हणटकूच आमी ताचे कोडे पाटलावदार जावंक पावतल्या. आनी हे वरवीं आमी ताका गोवायकी दिवंक पावतल्या. आमचे लागीं कोणें तरी दुडू मागले जाल्यार, आमचे लागीं दुडू आसा जाल्यार आमी ते दुडू दुसऱ्यांक दिवंक पावतल्या. आमचेच लागीं तरी ते दुडू नात जाल्यार आमी दुसऱ्यांक दुडू कशें दितले. हेच भाशेन आमी जरी जेजूक दुसऱ्यांक दितले जाल्यार पयलो सुवातेर आमी जेजूक अणभवूंक जाय. त्यात जेजूक जेन्ना आमी जेजूक अणभवता तेन्नाच आमी जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक पावतल्या. दुसऱ्या उतरांनी आमी जेजूची कोरी गोवायकी, आमी जेजूक गोवायकी दिवंक पावतल्या. आयचो विशय आमकां हेच दिशेन आमचें लक्ष घालता. भाग्योन फ्रांसीस शावेराक ताचे देखीन जेजूची पाटलावदारां म्हूण गोवाय आमी दिवया. ह्या विशयाचेर म्हजो नियाळ कोत्ताना कोलकाताची भाग्यवन तेरेजा हिणें एका भाशणांत सांगलोल्या म्हाका तिच्या उतरांचो उगडास आयलो. एक दीस खंय ती आपल्या कॉन्वेंटांत आसली तेन्ना एक मनीस तिचे सोरशीं आयलो आनी तिका खंय सांगूंक लागलो, एक फामील आसा, ते फामिलींत 8 भुरगीं आसात आनी ते फामिलींत खावूंक पिवूंक सारकें जेवण ना. जेन्ना मादर तेरेजान खंय हें आयकलें ती खंय खूब दुखी जाली आनी दुखी जावन बेगीन बेगीन जेवण खंय तिणें एका टिफिनान घातलें आनी ती सगळी बुट्टी बांदली आनी खंय ती त्या भुरग्यां सोरशीं त्या आवय सोरशीं ती खंय त्या घरांत गेली. जेन्ना ती घरांत तांच्या घरांत पावली तेन्ना ही 8 सुपुल्लीं भुरगीं आनी ताची आवय जेवण पळोवन खंय खूब खुशाल जाली. बेगीन बेगीन मादर तेरेजान तांकां जेवण त्या आवय लागीं दिलें खंय आनी त्या आवयन त्या भुरग्यांक जेवण वाडलें आनी अर्दो वांटो खंय तिणें एका प्लेटीन घातलो, धांपली आनी ती खंय प्लेट घेवन घरांतली भायर सरून गेली. मादर तेरेजा चिंतूकच उरली, ही आनी खंय गेल्या काय अशें तिच्या मनान प्रश्न जावंक लागले. असल्या वेळार जेन्ना ती आवय परत आयली तेन्ना मादर तेरेजान खंय तिका विचारलें, तूं खंय गेलेली? ही प्लेट घेवन तूं खंय गेलेली? तेन्ना खंय त्या आवयन मादर तेरेजाक अशें सांगलें, आमच्या शेजारणीक आनीक एक फामील आसा, तांकांय खावूंक आनी जेवूंक सारकें ना, म्हणटोच अर्दो वांटो हांवें तांकां दिवंक हांव गेलोली. मादर तेरेजान जेन्ना हें आयकलें तेन्ना तिच्या दोळ्यांनी दुकां भरून आयलीं आनी हे भाशेन कोण भाशेन तिणें आपल्याकूच उणें करून, तिका पयलीं सुवातेर खावूंक नासलेलें तरी तिणें दुसऱ्यांक खावूंक दिलें आनी कोण परी तिणें जेजूची ती गोवाय दिवंक जाली हें मादर तेरेजा चिंतूकच उरली. मोगाळ भावा भयणीनो, जेजून जांकां जेवण नासलें तांकां खावूंक दिलें, जी ताणेलेली तांकां ताणें पिवूंक दिलें आनी असलेंच मादर तेरेजानूय आपल्या जिवितांतल्यान केलें. तिणें जेजूक ह्या विशीं ताचो कोरो पाटलाव करून तिणें जेजूक आपल्या जिवितांतल्यान गोवायकी दिली. ह्याच संदर्भान आयची वाचपां आमकां कितें सांगता तें आमी पळोवया. आयचें पयलें वाचप दानियल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी जाणात कोण परी दानियल प्रवाद्यान
देवाक आपल्या जिवितांतल्यान ताचो खरो पाटलाव करून ताका आपल्या जिवितांतल्यान गोवायकी दिली ती आमी पळयलां. जेन्ना दानियल प्रवाद्याक शिवाच्या दोलींत ताका कोणींत घालता तेन्ना कोण पळय शिव ताका कांयच वायट करिनासतना ताका कांयच वायट करिनासतना कांयच ताका नुकसाण करिनासतना तो आहा तसोच उरता तें आमी पळयलां. आनी हें जावंक पावता कारण दानियल प्रवाद्याक देवाचेर भावार्थ आसलो, देवाचेर ताका विस्वास आसलो. आनी हे भावार्थाक लागून तो आपल्या देवाचो खरो पाटला तो जावंक पावता आनी देवाक आपल्या जिवितांतल्यान तो गोवायकी दिवंक तो पावता. आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमी लक्ष घातलें जाल्यार आमी पळयता कोण परी जेजू आपल्या पाटलावदारांक सांगता पळय तो तांकां सांगता जेवणाक खाणाक तुमी लोबडो नाकात ना म्हणून बेबदिकाय करून तुमचें जिवीत ओगडाय नाकात. आनी हे जरी तुमी पाठ करतले जाल्यार तुमी तुमचो वेळ मागण्यांत सारूंक मोग गरजेचो आसा. तो तांकां मागण्यांत ताचो वेळ सारूंक तांकां उलो कोत्ता, तांकां आपल्या पाटलावदारांक तो उलो कोत्ता. मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या आधुनीक काळार दुडू जोडप, आमकां नांव जोडून घेवप, फामाद जावप, संवसारी वस्तूंक गूल जावप आनी संवसारीक वस्तूंक गूल जावन जेजूची पाटलावदारां आमी पयस जावंक शकता. तर आमी जेजूची कोरी पाटलावदारां जातली जाल्यार ह्या संवसारी वस्तूंक आमी पाठ करूंक भोव गरजेचें आसा. आनी जरी आमी संवसारी वस्तूंक पाठ करतले तेन्नाच आमी जेजूची कोरी पाटलावदारां जातले ताका आमच्या जिवितांतल्यान आमी गोवायकी दिवंक पावतले. आमी सान फ्रांसीस शावेच्या जिविताचेर नदर मारल्यार आमी तेंच पळयलां. ताचे लागीं तो खूब गिरेस्त आसलो, ताचे लागीं खूब दुडू आसले, ताचें नांव जोडूंक जातालें. पूण जेजूक जेन्ना तो आपल्या जिवितांत अणभवता तेन्ना हे सगळे दुडू ताणें सोडून दिली, गिरेस्तकाय ताणें सोडून दिली आनी खरे परीन ताणें जेजूचो पाटलाव केलो. कोणाक भायराय नासतना सगळ्यांचो एक सारको ताणें मोग केलो आनी हे भाशेन खरो जेजूचो पाटलाव जावन ताणें जेजूक गोवायकी दिली. तर आमी आमच्या जिवितांत कितें करूंक जाता काय? आमी आमच्या जिवितांतल्यान 3 वस्तू करूंक जातात. पयले सुवातेर मागण्यांक आमी वेळ सारूया. आमी जर मागण्यांक चिटकून रावत, आमी जर मागण्यांत आमचो वेळ सारीत जाल्यार आमी जेजूची कोरी पाटलावदारां जावंक पावतले. आमच्या जिवितांत कसल्यो आडकोड्यो मागण्यो तर आमच्या जिवितांत 3 गोट आसा जाल्यार ह्या आडकोडींक आमी फुडो करूंक शकतले आनी हे भाशेन आमी जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान गोवायकी दिवंक पावतले. दुसरे सुवातेर कोणाकूच भायराय नासतना आमी सगळ्यांची एक भाशेन सेवा करुया. तो गिरेस्त ताची अदीक सेवा, तो गरीब हांव ताची सेवा करचो ना, असलो भेदभाव करिनासतना सगळ्यांक एक सारकी लेखून सगळ्यांची आमी एक सारकी सेवा करुया आनी हे भाशेन आमी जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान आमी गोवायकी दिवंक पावुया. आनी तिसरे सुवातेर जण एकल्याक आमी आसा तशींच मानून घेवया. आमी जाणात जेजूच्या शिष्यां मदें थोडे शांत मनीस आसले जाल्यार थोड्यांक रोखडोच राग येतालो. आमकांय असले मनशां मेळटलीं. दर एका मनशाचें खाशेलेपण आमी तांचें सांबाळुया, दर एकल्याचो अधिकार आमी राखुया आनी हे भाशेन करून तांचे हक सांबाळून आमी जेजूची कोरी पाटलावदारां जावन आमी जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान गोवायकी दिवया. तर हें करूंक आमकां सगळ्यांक बापाचो आदार, बळ आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान मागून घेवया.